संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मरून तुका हरसिता आमचे तुवें ओतल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान बापोय मोगाल तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां नीत मोगाल सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवून सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मरून तुका हरसिता आमचे तुवें ओतल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयची देवस्तुती पेल्या थंय काकुळट आनी दया दाखोवंक आपोवण दिता. देवाक साबताचे की कश्टांत आनी गरजेंत आसचो पेलो भोव म्हत्व असो म्हणलें जेजू एका आकोडलेल्या हाताच्या मनशाक गूण करचे मारी फात्र आमकां कळीत करता. तर मोगाचेनो आमी हेरां थंय आनी गरजेवंतां थंय दया आनी काकूळ दाखोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमी किल्ली सर सुखी त्याच देवा मुखार हाडुया. ताज्या बोगसणे आमी मागया. नितळ आनी निर्मळ काळजान हायचे हें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयते करया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां मोग भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून घेवन सुद्दां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मोग भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरता देखून खरी स्वातंत्र्याय आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजबूट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांपावलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो तुमचे पासत कस सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करतां. देवाचें उतर
तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासत आपलो सेवाक ताणें म्हाका नेमलो तेदना पवित्र सभेचो हांव मनियारी जालो. वेळा काळाचे सुरवेतावन आनी सर्व वंशावळीतावन लिपोवन आसलेलो तस्सो गुटू आतां आपणे विंसून काडलेल्याक उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातींच्या लोकां मदें ह्या महिमे बरीत गुटाची संपत्ती केदी वर्ती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होच तो गुटू तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो बरवसो. ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्त सवे सर मनशाक संपूर्णकायेच्या पावंड्याक वरिशे हर एकल्याक पुर्ती जानवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता. ह्याच कारणा पासत मुजे थंय वावुरतेल्या क्रिस्ताचे बळवंत सक्तेन हांव वावुरतां आनी झुजतां. तुमचे पासत आनी लावोदोसियांत आसलेल्या लोकां पासत आनी तशेंच खुद्द म्हजी वळख नासलेल्या हेर जायत्या पासती कितले वावटीन हांव वावुरतां तें तुमकां कळीत आसा जाय म्हणून म्हजी अपेक्षा. तांच्या सकटाच्या काळजांत उत्तेजन मेळा जाय. तांणी मोगाच्या बांदान आनीकी लागीं सरा जाय आनी देवाच्या गुटाच्या म्हणजे क्रिस्ताचे खरे समजणीतावन मेळटा ते सगळे संपत्तेचो बरवसो तांकां लाभ जाय म्हणून हांव इतली कश्ट वावंट काडटां. ह्याच क्रिस्त थंय सर जानवायेचे आनी समजणेचे भंडार लिपोवन आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. सर्वेस्पराच्या गोपांत विशय घे अत्म्या म्हज्या तो एकलोच म्हजो बरवसो. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. तस म्हजें कडप म्हजो आसरो तस म्हजें कोटें हांव केदींच हालचो ना. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. तुमी लोकांनो देवाचो आसरो सदा. सर्वय काळांनी ताचेर पातयेनी ठेवा. तुमची भोगणां तांकां उकाडा. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. Alleluia gavia somia cursia tacia povit nava kogli gusaria. Alleluia gavia somia cursia tacia povit nava kogli gusaria. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या पटल्यान येतात. Alleluia gavia somia cursia tacia povit nava kogli gusaria. Alleluia gavia somia cursia tacia povit nava kogli gusaria. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आनी एक साबताच्या दिसा जेजू सिनागोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उसवाहात आंकुडलो एक मनीस आसलो आनी साबताच्या दिसा जेजू कांय ताका बरें करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताजेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फारिसेव ताका परत करीत आसले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणासून आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजून तांच्या लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साबताच्या दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक वायट करूंक? मनशाचो जीव वाचोवंक तो काडूंक?
उपरांत भोंवतणी असलेल्या सुमेसांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडतच ताचो हात सरको जालो. पूण ते सगळेच रागार पेटले आनी जेजूक कितें करचो म्हणून आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. काजाराची ओवळीक मेळिल्ले आनी हॉलांत आसल्या पैकी साबार जण ताणी येवचो उद्देश इतलोच, होकलेचें गाऊन पळोवंक आनी उपरांत होकलेची साडी पळोवंक. आनी थोड्यांनी येवचें, कॅटरिंग ह्या फुडें कशें आसा, जेवण बरें आसा गी, दुकरां मास रुचीक आसा गी. आनी थोड्यांनी येवचें, लग्नाच्या हॉलाक डान्स पळोवंक, एमसी कितलो जोक्स सांगता, एमसी बरो करून उलयता गी, आमच्या कुटुंबाच्या काजाराक एमसीन बरें केल्लें तीं पुरां चिंतपां. आनी थोड्यांनी खाल इतलेंच पळोवंक येवचें, उपसून दितना होकल बाई रडटा गी, होकलेचो बापूय रडटा गी. आनी केवल थोड्यांनी काजार जावच्या चलो आनी चलयेक बरें मागोवंक येवचें. आज आमी लुकाचो वांजेलांतावन अध्याय 6 वळ 6 ते 11 म्हणसर आमी आयकलें. जायते जण जेजूचे पाटलाव करून गेल्ले, पूण तांचो उद्देश दुसरोच आसलो. जेजूचो पाटलाव करून गेल्ल्या पैकी जायते जण शास्त्री आनी फारिजेव साबताच्या दिसा हो कितें करीत गाय, खंयच्या रितीर ह्या जेजूक शिकोवणदाराक शिरकोवन घालयेत म्हणल्यार त्या उद्देशान गेल्ले. जेजूची उतर आयकूंक न्ही, जेजू तांचें बरेंपण पळोवंक न्ही, जेजू तावन आमच्या जिविताक बरेंपण जावन दी म्हणून त्या आशेन न्ही, पूण बगार खंयच्या रितीर जाल्यार ह्या जेजूक समटावन घालूंक जाय म्हणल्यार त्या उद्देशान. पूण आयच्या वांजेलान आमी पळयता, जेजू लोकांची मनां आनी तांची चिंतपां जाणा आसून बरें करूंक आशेता. तर आयचो वांजेल ट्रेडिशनलिस्ट, फारिजेव आनी शास्त्री, रुली आनी रेग्रोच्या विशयांत उलोवचें आनी ताच्या ऑपोजीट जावन जेजू क्रिस्त, लिबरल मनीस, उक्त्या मनाचो हांच्या मदलो वाद विवाद गी खंडीत जावन न्ही. अध्याय 6 लुकाचो अध्याय 6 आमकां शिकोवन दिता जेजूचो अधिकार शास्त्रांक पैकी वा शिकोवण्या पैकीच्या की चड वयर, वा पोरण्या सोल्याच्या की ताच्या की चड वयर. चड रुली रेगल्यो पोरण्या सोल्ल्या जावन येतात, पूण जेजूचो अधिकार तांच्या की चड. अध्याय 6 वळ 1 ते 5 म्हणसर आमी पळयता, जेजूचे शीस गोवांचो कणशो मोण गोव आतांत पुसून तोंडांत खातले. आनी फारिजेव सांगतात, आज साबताचो दीस काम करूंक ना, तुजे शीस कित्याक काम करतात. आनी वळ 6 ते 7 जेजू हात आंकुडलेल्या एका मनशाक बरो करता, पूण तांकां राग येयलो. ह्या जेजू कितें करचें म्हणून ते विचारी लागले. जायते फावटी बरें करूंक आमकां मोन ना, बरें करूंक आमकां तांक ना, बरें करूंक आशा ना. आनी तो वळ वायट जायचें, दुसऱ्यांच्या जिवितांत कश्ट येयचे म्हणून आशा कितल्या फावटी आमच्या जिवितांत उपजना. जावंक पुरो मोसोरो, जावंक पुरो दुसरे खंयचेय कारणां निमती ताणी बरें जावंक नजो म्हळ्यार चिंताप कितले फावटी आमच्या जिवितांत येवंक ना. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी सर क्रिस्तांव, आमी सर मिसाक येता आनी येवकरिस्त बाबारी हांगासर मीस पेटोवन जेजूची कूड आमी सेवता. पूण आमी विचारूंक जाय,
हांव फारिजेव आनी शास्त्र्यां बरी रुली आनी रेग्रो निमती हांव ही गरजे घेता गे ना हांव दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेंपणां शेतां केवल आयचा रसो कायदो म्हणून हांव ही गरजे घेता गे वा जेजू थंय एक जावच्या त्या उद्देशान हांव जेजूच्या थंय येता आनी येवकरिस्तांत हांव बलिदान पात्र घेता त्या देखून आज हांवें विचारूंक जाय जर तर हांव शास्त्र्यां बरी फारिजेवां बरी क्रिस्तांव जालां गे वा म्हज्या काळजांत हांव म्हज्या मनांत हांव दुसऱ्यांक बरें जायचें म्हणलें चिंता घेवन हांव आज एक क्रिस्ती जिवीत हांव जियेता गे तर रुली आनी रगड्यो गरज आसात पूण सगळ्यांचे की वयर आसा तो जावन आसा मोग आयच्या वांजेलांत आमी पळोवचो तोच मोग होच मोग आम्हा सर्वांचे दायज जावं दी आनी अशें एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक तोच जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिवं दे म्हणून मागया Kange somya kaniko mogal tuja burgyancho dinwashi karzan divcho zautyo tuja mogacho undogo wanso bejaitao bapa Wainda kanso arpitav tuka Kurto mogaso ekvotaso Bapa Krista kudragadi tu amka Kange somya kaniko Mogal tuja burgyancho Dinwashi karzan divcho Zamtyo tuja mogacho म्हज्या भावान भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सरपद उदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सेवेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेवं देवा आमच्या बापा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची सर तुझे महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमी सर्वेस्वराय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्याचो मोगान आमी ताजें मरण समरमतां जिव्या बाबरतान ताजें पुनर्जीवनपण परगडतां तिर बरवशान ताजे महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगता निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां पवित 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी दुखाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उंसर्गी दुखाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची त्याच परेच्या वाणजातस
ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुड परगटूया. तुसानी पुरा जीवन पोडावरी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरण आसतना पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवडो आनी सोडणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमी सोमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी तुमकां म्हण पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमरे देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सर उकाळी. तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यासचे सो वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यासचे सोतय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नदरेक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांत. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोवणे मेळयले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव. हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. ये वेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. जिविताचे काण तूं, आत्म्याचे पोशण तूं, आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवान. तुझे कान सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे कान सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. ये वेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. प्रार्थुया. सर्वेस्पराचे व्या देवा, तुझ्या उतरांच्या आणि संस्काराच्या जेवणांत तुझ्या बाबर्तांक तूं पोसताय आनी वेदिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे आमोलेक मास आनी रगत घेवन ह्या वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी ससनाक तुझ्या जिविताची भागीदारां जावंक पावो. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या क्रिस्ताचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया. तिच्या मोगान वाडती आमकां भरवो उर्शाची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा. आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसांच्याक देख जावन सोपच्याक. बनव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया. तिच्या मोगान वाडती आमकां भरवो उर्शाची. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरी आशीर्वाद भगवंताचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले पापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.